पणजेची परिस्थिती लकी 7 बोटी सारकी, जितली भायर काडटा तितली बुडटा असो थमणो पणजेचे काँग्रेसीचे उमेदवार गिरीश चोडणकर हांणी मारला। RDX गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कांयच व्हडलो वेट नाशिल्ले अशें आमी सगळे टीम हांव धरून म्हणजे आमी सगळे पळोवपाक गेल्यार सामके ल्हान, आमी सामके बारीक। ह्या पणजे भोंवता आसतना आनी जें सगळें चल्लां तें पळयतकर अशें दिसलें की जशी थंय ती बोट मुंगरलेली आसा काजिनोची आनी दिसान दीस मुंगरत आसा, तेजे भितर खूब होल पडला, त्या बोटीक एक होल पडला आनी ती जितली काडपाक वयता तितली ती मुंगरता। आयज पणजेन हीच परिस्थिती दिसल्या। पणजेन एक बरो व्हडलो होल पडलेलो दिसला आनी पणजेची पर्रीकराची बोट दिसान दीस बुडत आसा। सॅल्वेजिंगा खातीर व्हडले लोक पणजेन आपयतात, जेंचे करप्शन वेगळे चार्जीस करून जेंका एक्यूज केल्ले, जे थोडे बीजेपीतले थोडे बीजेपीचे भायले, हांकां सगळ्यांक ही पर्रीकराची बोट जी बुडटा आनी दिसान दीस मुंगरत आसा ती ओडून भायर काडपाक एक दीस विजय सरदेसाय काडटात, एक दीस सुदीन ढवळीकर, आयज तीन इंडिपेंडंट MLAs, एंटायर कॅबिनेट, एंटायर कॉर्पोरेटर्स, मदींच सेंट्रल गव्हर्नमेंट येता, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स। हांव एक सादोसो भुरगो, सादोसो मनीस इलेक्शन लढटा आनी जंय तेणी सांगलें की हे डेपोजीट सुद्दां जप्त जातले, हे परत उलयताले स्टार्टींग। सो म्हाजे विरुद्ध झगडपाक जो मनोहर पर्रीकर 23 वर्सां जेणे पणजेचे प्रतिनिधित्व केलें, जेणी व्हडली पदां भोगयली, हेजी सॅल्वेजिंग करपाक, हेका सांबाळपाक विजय सरदेसाय जेका हेणे कितले फावटी एक्यूज केल्लो, माविन गुदिनो जेचेर इलेक्ट्रीक स्कॅमाचे व्हडले कोर्टान गेल्लो, माविन गुदिनोय तेका सेव करपाक, पांडुरंग मडकयकर हेका साल्वार करपाक, बाबुशाकूय आपयलो हेका साल्वार करपाक, आतां 3 इंडिपेंडंट MLA काडल्याक हेका सांबाळपाक। म्हाका कळना की हे एक्झॅक्टली कितें जालां काय म्हणून मनोहर पर्रीकराक।